हर्मल पंचक्रोशी शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यां खातीर नवीन नवीन कोर्स चालीक लायता. विद्यार्थी उमेदीन शिक्षण घेवपा खातीर वांटेकार जातात. संस्थेन विद्यार्थ्यांक उर्बा हाडचे खातीर फॅशन आनी फूड फिएस्टा कार्यक्रम घडोवन हाडिल्लो. विद्यार्थ्यांनी आपली कला ह्या कार्यक्रमांत लोकांक दाखयली. पॉझिटिव्ह एटिट्यूड. आज राज हांगा पावला त्याच एटिट्यूडान, हांव हांगा पावला त्याच एटिट्यूडान. पॉझिटिव्ह रड तांतीत म्हाका जाय नो फ्रॉम टुडे येस आय वील डू इट. पॉझिटिव्ह एटिट्यूड जो धरता ताका देव सदांच आशिर्वाद दिता. सो हो कोर्स करतकीर तुम्ही हॉटेल मॅनेजमेंट केलें, यू कॅन स्टार्ट रेस्टॉरंट्स. आज गांवांनी रेस्टॉरंट तुम्ही जर कांदोळे वचा, कळंगुटे वचा, एव्हरी हाऊस हॅज बिकम अ रेस्टॉरंट. बट दुर्दैव की सगळे भायले चलता. आमच्या लोकांनी ताका घरां दिली आनी सगळे म्हणजे तो एव्हरी हाऊस इज अ रेस्टॉरंट, एव्हरीबडी इज डुईंग दॅट. बट आतां फ्युचरान तरी आमी आमची रेस्टॉरंट आमी करूया. आमच्या घरान आमीच रेस्टॉरंट भाड्याक दिवं नाका, आमीच करूया. विद्यार्थ्यांक स्वताच्या पांयाचेर उबे करपाचो प्रयत्न आमचो आसा आनी त्या प्रमाण हर्मल पंचक्रोशी शिक्षण संस्थेचें काम चालूच आसा अशें लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगलें. Youth need to stand on their own footing. आपल्या पायाचेर बेगिनात बेगीन उबे रावचे हो हेतू असलो, पण मोठ्या प्रमाणात तो साध्य जालो ना हे तितलेच सत्य आसा. आणि म्हणून while we are running this institution, we feel की सरकारचो हो हेतू हांगा तरीच यशस्वी जावचो. आणि म्हणून केटरिंग अँड रेस्टॉरंट मॅनेजमेंट आसा किंवा गार्मेंट डिझायनिंग अँड फॅशन ह्या क्षेत्रांत विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या विद्यार्थ्यांनी यश मेळोवचें असो आमचो प्रयत्न आसता.